नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 54व्या वस्तू आणि सेवा कर समितीच्या बसकेन जाले ऐतिहासिक निर्णय. 5% ते 18% कर स्लॅब लागू जातले 22 सप्टेंबर सावन. भारतीय भेटेर सिंगापूरच्या प्रधानमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत केली प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेली बसकेन थारायले फुडाराचो आराखडो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल तशेंच भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी वस्तू आणि सेवा करांत केल्ल्या सुदारणाक दिलो येवकार. सामान्य मनशाक आधार दिवपी बदल. गोय भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बांबोळे काम सुरू आशिल्ल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाच्या 3ऱ्या स्लॅबाची केली पळोवणी. भारतांत सुरू आशिल्ल्या आशियाई कपाच्या सुपर 4 पावंड्यार भारतीय पंगडाचो कोरिया आड जालो ड्रॉ. दोनूय पंगडान केले 2-2 गोल. आता खबरो विस्तारान. काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या वस्तू आणि सेवा कर समितीच्या 56व्या बसकेन सध्याचे 12% आणि 28% कर स्लॅब पुराय रितीन काडून उडोवपाचो प्रस्ताव मंजूर जालो. सध्याची रचना सोपी करपा खातीर 22 सप्टेंबर सावन फकत 5% आणि 18% अशे स्लॅब लागू करतले. ह्या नव्या बदलाक लागून सुमार 175 सदांच्या वापराच्यो वस्तू सवाय जातल्यो. तशेंच ह्या नव्या नेमा अंतर्गत भलायकी आणि जीवन विम्याचेर लागू जातलो कर पुरायपणान रद्द केला. तशेंच लक्झरी वस्तू सयत तंबाखू सारक्यो वायट गजाली खातीर ह्या बसकेन 40% कर लागू करपाचो निर्णय जाला. काल राती उस्ट्रा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी पत्रकार परिशद घेवन वस्तू आणि सेवा करांत केल्ले हे इतिहासीक बदल सामान्य मनशाक आधार दिवपी आसात अशें सांगले. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. केंद्र सरकारान वस्तू आणि सेवा कराच्या स्लॅबान बदल हाडून देशाच्या फुडारा खातीर एक वेगळो दृष्टिकोन तयार केला. देशातल्या सामान्य मनशाक आणि मध्यमवर्गीय लोकांच्या नियमित वापरात येवपी वस्तूंचेर कर कमी करून केंद्र सरकारान ह्या स्तरावेल्या लोकांक भेट दिल्या. तशेंच भलायकी आणि जीवन विम्याचेर GSTन पुरायपणान सूट दिवन केंद्र सरकारान जनतेक आश्वासन दिवपाचें काम केलां. सामान्य लोकांक ज्यो वस्तू गरजेच्यो आसतात ताचेर कर कमी करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सबका साथ सबका विकास ह्या विधानाक सातत्यान हाडला अशें गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले. GST गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स एक नेशन एक टॅक्स हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें जें विजन आशिल्लें तें तेंच्यांनी केलें आनी आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार एक बऱ्या तरेचें रिविजन ज्याच्या भितर कन्ज्युमेबल आयटम्स आसात वेगवेगळे जे डे टू डे बेजीस त्याचा फायदो आसा लोक यूज करता त्याचो टॅक्स जो आसा GST तो 5%चेर हाडला. बरेच जे आयटम्स आसा ते 0% म्हणजे इन्शुरन्स मेडिक्लेम हाचे तर 0% केल्ले आसा आनी ताका लागून एक बऱ्या पद्दतीचें गोंयांत जी अपेक्षा देशभराक जी अपेक्षा आशिल्ली ती तेंच्यांनी पूर्ण केल्ली आसा. देशवासियांक चतुर्थी नंतर आनी दिवाळीच्या पयलीं अशी गिफ्ट आसा आनी आमकां एक बरें आसा की आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री हे एक GST कावन्सिलचे मेंबर आसात आनी आज जें रिविजन केल्लें आसा तें सारकें 22 सप्टेंबरच्यान तें इम्प्लिमेंटूय जातलें आनी देशवासियांक बरें म्हणजे एखाद्या गाडी खरेदी करपाक जाय 4 व्हिलर 28% वयल्यान ते आतां 18% जालें आनी त्यामुळे बरेचशे जे आयटम आसात सिर्फ कॅसिनो बाकीचे जर सोडलें आसत तर सगळे आयटम जे आसात ते तांच्यांनी रिवायज करून कम्फर्टेबल रेट्स आनी कॉमन मनशाक ताचो कसो फायदो जातलो हें तेंच्यान पळयल्लें आसा आनी ताचो एक मोदीजीचें जें आसा स्वप्न आसा की भारत देश जगान नंबर 1 ताकद जावं जाय. गोंयांत वेवसाय तशेंच वेपार क्षेत्रांत वावुरपी कांय म्हालगड्यांनी ह्या बदलाचेर आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीचे महासंचालक संजय आमोणकार तशेंच गोवा लायव्हलीहूड फोरमाच्यो संस्थापक आशा वेर्णेकार हांणी ह्या बदलाक येवकार दितना खोस उक्तायली. आयटम गव्हर्मेंटान GST कमी केल्ले आसा
स्पेशली पळोवंक गेल्यार आयटम्स वीच आर रिक्वायर्ड फॉर कॉमन मॅन, ज्या आम जनते खातीर जे जे आयटम लागतात, लायक डेली एसेन्शियल्स, हेल्थ केअर, एड्युकेशन, मागीर फार्म अँड फार्मींग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, हे सगळ्या आयटमाचेर GST खूपच कमी केल्ली आसा. न्हू कितें जातलें हाका लागून की जे लोकांची जी बायंग पावर आसा ती परत वाडटली. तर बायंग पावर वाडली काय परत मनी वीच इज बीन ब्लॉक्ड इन अकाउंट्स इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन इकॉनॉमी वाडटली. इट इज अ व्हेरी व्हेरी गुड स्टेप फॉर द इंडियन इकॉनॉमी, and by this rotation multiplication of economy जातली, and this will surely help in India achieving better reforms and better goals in economy in the years to come. GST एक ऐसी चीज़ थी जो आम आदमी को बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है. तो ये जो GST रिफॉर्म आया है, सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, मैं बधाई देती हूँ सरकार को कि ऐसे समय पर जब हमारे टैरिफ्स अमेरिका ने इतने बढ़ा दिए हैं और हम सब बहुत बहुत परेशान थे, स्पेशली जो बिज़नेस कम्युनिटी है और आम आदमी है, इसको जो सहूलियत मिलने वाली है GST कम करने से, जैसे कि आम आदमी को एसेंशियल आइटम्स पे 12% से 5% अभी कम किया गया है. तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आम आदमी के लिए कि आम आदमी के पास थोड़ी सी और सहूलियत हो जाएगी कि अपने रोज़मर्रा का जो उनका जीवन है वो और अच्छी तरह से वो उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी. केंद्रीय व्यवसाय आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी 56व्या वस्तू आणि सेवा कर समितीच्या बसकेन कर स्लॅबान केल्ल्या बदलाक भोव उमेदीन येवकार दिलो. ह्याविषयी प्रतिक्रिया दितना वखदां, जेवणाचे उत्पादन, कपडे तशेंच चपलां ह्या सदांच्या वस्तूंचेर सरकारान कर कमी केल्ल्यान नवो वेवसाय करतल्यांक साबार प्रक्रियेन सवकळ जातली, तशेंच दर उणी केल्ल्यान देशाची गरज भागोवपाक मजत जातली अशें सांगलें. Yesterday seen that what we thought could be big has turned out to be the biggest ever reform that India has seen since independence. This has many dimensions. Consumers will benefit in a very big way with the reduction in taxes across the board on almost all items of our day-to-day needs, pharmaceuticals, food products, textiles, footwear. I was going through the list, it's all encompassing, and the amount of changes made in process and procedure will contribute also to the ease of doing business. These lower rates will support growth of demand, and industry's scale of operation in the country will grow by leaps and bounds. Greater demand will lead to greater investment, greater jobs, and the virtuous cycle of growth will get a leg up, will get a big boost from the Diwali gift given by Prime Minister Narendra Modi. This will contribute to ease of living, better quality of life for 1.4 billion citizens. केंद्रीय भलायकी मंत्री तशेंच भाजपाचे केंद्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी वस्तू आणि सेवा करान केल्ल्या सुधारणेचेर खोस उक्तायतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत सरकाराचे ध्येय फकत राजस्व संग्रह न्हय जाल्यार सामान्य मनशाच्या जिवितांत गुणवत्ता वाडोवप आसा हे ह्या GSTच्या स्लॅबान केल्ल्या सुधारणेंतल्यान स्पष्ट दिसून येता अशें सांगलें. GST काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम ज़रूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो ख़त्म कर दिया या फिर काफ़ी कम कर दिया है. नए GST रेजीम में 28 और 12% का स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है. यानी अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%. मैं इस ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं. मैं इन सुधारों को ज़मीन पर उतारने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, GST काउंसिल
और भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी साधुवाद देता हूँ। ये रिफॉर्म्स हमारे नागरिकों के जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आमंत्रणाचे सिंगापूरचे प्रधानमंत्री लॉरेन्स वॉग सध्या 3 दिवसांच्या भारत भेटी राहिल्यात। आयज तांणी नवी दिल्ली हांगा देशाचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांची भेट घेतल्या उपरांत नवी दिल्लीच्या हैदराबाद हाऊस हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेली बसका केली। या बसके वेळार दोन्ही पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी दोनूय देशां भितर द्विपक्षीय संबंध आणि हेर राजकीय मुद्द्यांचेर चर्चा केली। त्या भायर दोनूय देशां मजगती कांय म्हत्वाच्या समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो। बसके उपरांत पत्रकारांबरोबर केल्ल्या संवाद सत्रांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या बसकेन दोनूय देशां मजगतीच्या संबंधाच्या फुडाऱ्यांविशीं सविस्तर आराखडो तयार केला अशें नमूद केलें। या फुडें सिंगापूर आणि भारत फकत पारंपारीक क्षेत्रांतूच न्हय जाल्यार बदलत्या काळा प्रमाण प्रगत उत्पादन, हरीत जहाज येरादारी, कुशळटाय, नागरी अनुकेंद्र तशेंच शारी उदक व्यवस्थापनाच्या मळार लेगीत सहयोग करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। एक डिटेल्ड रोडमैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। तशेंच कुशळटाय मळार दोनूय देशां भितर आयज समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो। भारतीय लोकांक खासा कुशळटाय प्रशिक्षण दिवपाक सिंगापुरान सहमती दाखयल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार सांगलें। ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए हुए समझौते से मैरीटाइम सेक्टर में ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बल मिलेगा। भारत अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी से काम कर रहा है। इसमें सिंगापुर का अनुभव अत्यंत उपयोगी है। आज हमने सिंगापुर की कंपनी एसपीए इंटरनेशनल द्वारा विकसित भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किया। यह हमारे कंटेनर हैंडलिंग की क्षमता को और बढ़ाएगा। आतंकवादा आड संवसारांतल्या साबार देशां भितर एकमत आसप हो गरजेचें आनी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत सिंगापूर देशान भारताच्या भुमिकेचें केल्लें समर्थन केल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री वॉग हांचे उपकार मानले। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी साझेदारी के मजबूत स्तंभ है। हमने तय किया है कि एआई, क्वांटम और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। आज स्पेस सेक्टर में हुए समझौते से अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं को उनके टैलेंट को जोड़ने के लिए इस साल के अंत में इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन का अगला राउंड किया जाएगा। विदेश मंत्रालयाचे सचिव पी कुमारन हांणी सांगले दोनूय नेत्यांनी व्यापक रणनीती समजिकाये खातीर आराखडो स्वीकारला। हो आराखडो द्विपक्षीय सहयोगाक दिशा तशेंच गती दितलो। Today the two leaders adopted a roadmap for our comprehensive strategic partnership. The roadmap truly reflects the range and depth of our bilateral cooperation
and provides direction and momentum to it. This roadmap will facilitate bilateral engagements across 8 priority areas, including economic cooperation, skills development, digitalization, sustainability, connectivity, healthcare and medicine, defense and security cooperation, and people-to-people and cultural exchanges. 5 agreements or MOUs have been concluded in important fields and were exchanged a short while ago. These include cooperation on a green and digital shipping corridor, promoting collaboration in the space sector, cooperation in training and R&D in the field of civil aviation, cooperation on digital asset innovation, and establishment of a national center of excellence for skilling in advanced manufacturing in Chennai. Separately, underscoring the importance of enhancing regional connectivity and port infrastructure to facilitate trade and economic growth, the 2 Prime Ministers jointly virtually inaugurated the Phase 2 development of the Bharat Mumbai Container Terminal (PMCT) at Jawaharlal Nehru Port, JNP, Maharashtra. आता घेऊया एक लहानसं विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। गोयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज बांबोळे हांगा उबारतल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाच्या 3ऱ्या लॅबाची पळोवणी केली। सरकार ह्या हॉस्पिटलांत 2 मजले वाडयतले तशेंच दुयेंतींक खासा सेवा दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत करतले अशी गवाय ह्या वेळार भलायकी मंत्र्यांनी दिली। ह्या हॉस्पिटलांतल्यान राज्य सरकाराच्या लोकांच्या भलायकेक प्राधान्य दिवपी वचनबद्धताय स्पष्ट दिसून येता अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार नमूद केलें। देशाचे प्रधानमंत्री आमकां दिले, जेन्ना जेन्ना एक फ्लोर जाताले तेन्ना तेन्ना एक फ्लोर पळोवपाक आमी येताले, कित्याक आमचे एक देशाचे न्हू, देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जे आमकां एक हे दिल्ले तेंचे माध्यमांतल्यान प्रकल्प आवडलो। तो प्रकल्प जसो जसो पूर्ण जाता ते आमी करून गेले। खूब काम आहा ते, नवे नवे गोष्टी आमचे चल्ला भितर करपाक आनी कंप्लीट करपाक। तशेंच कॅन्सराचें हॉस्पिटल, हे कॅन्सराचें हॉस्पिटल देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजीन गोंयचे जनतेक दिल्लें आसा। गोंयची जनतेक टाटा मेमोरियल वचून ट्रिटमेंट करता, टाटा मेमोरियल बरोबर ही ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल ह्या हॉस्पिटलांत सगळे गावतली। लिनियर एक्सिलेटर पासून तरेतरेचे गोष्टी ह्या हॉस्पिटलांत उपलब्ध जातली। आनी एक इलेक्शनाचे पयलीं आमी जे एक शब्द दिल्लो गोंयचे जनतेक की आमी हे प्रोजेक्ट अर्पण करतले, हे आमी अर्पण करतले। मुख्यमंत्री कडेन हे बाकी सगळे गोष्टीचेर चर्चा जाल्या आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे मना सारके आनी तेंचे एक्सपेक्टेशनचे फुडें वचून हे हॉस्पिटल आमी तयार करतले। दर्यादेग रक्षक दळाच्या चिकोरणा हांगच्या मुख्यालयांत आयज पत्रकार परिशदेचें आयोजन केलें। संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास अभियान 14च्या अंतर्गत दर वर्सा सप्टेंबराच्या 2ऱ्या सप्तकांत संवसारभर दर्यादेगेक स्वच्छता दीस आयोजीत करता। गोंयांत ह्या वर्सा लेगीत 20 सप्टेंबर दिसा दर्यादेग रक्षक दळाच्या अधिकाऱ्यांनी गोंयांतल्या 20 दर्यादेगांचे व्यापक जागृताय मोहीम राबोवपाचें थारायलां। हे खातीर आयज जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दर्यादेग रक्षक दळाचे महासंचालक मनोज भाटिया हांणी समेस्त गोंयकारांक ह्या मोहिमेंत वांटेकार जावपाचें आवाहन केलें। But from Coast Guard, it will be about almost about 500 people will be participating,
and in addition, our families will join, children will join. So we are anticipating the Coast Guard strength itself to be about 800 plus, because this is the strength that we have in Goa. Last year with volunteers, we had strength of almost about 5,000 people plus who joined us. This year we want to go further ahead. Last year, due to some other reasons, the strength was less. We could not spread that message. That is, we want the media's assistance, that this message should be spread to the general masses. And we look forward each and every person to join us. So let us see what response we get from people. We have approached state government, we have approached the local bodies, we have approached each and every possible department in Goa, including the education department, so that students can join, NCC, NSS, volunteers, NGOs, everyone. We want every person to be on the beach on that day in the morning to strengthen our hand. तांबूसे पेडणे हांगा शिक्षक हृदयनाथ तांबूसकार हांणी तांच्या घरा इको फ्रेंडली पद्धतीन गणपतीची आरास सजयल्ल्या आणि लोकांनी ही आरास पळोवचे खातीर 11 दिसाच्या गणपतीची स्थापना केल्या. हृदयनाथ तांबूसकार हांणी आपल्या घरा उबारिल्ल्या या सजावटी विशीं तांणी दूरदर्शनाक माहिती दिली. हे आमचे भुरगे आहात न्हू, माझे 2 भुरगे आणि पुतणे. ते कॉलेज वगैरे सांबाळून तेंच्यांनी म्हणजे मेडिकल कॉलेज एक तो वयता आणि स्कुलांनी वयता. तर तेंच्यांनी जवळ जवळ हो म्हयनोभर जो वेळ मेळटा तो पावलेल्या वेळार ते संध्याकाळचे म्हणा नाजाल्यार पावलेल्या वेळार आयतार बी तेंच्यांनी थोडे थोडे काम केल्लेलें आहा. ओके. मागीर ताका आतां तेंच्यांनी जे नॅचरल जे आहा जे पानां म्हणा चणी हे गोगडे बी तेंच्यांनी अशें नॅचरल हे वातावरण अशें निर्माण केलेलें आहा. कितें कितें साहित्य यूज केलें? हेका म्हटल्यार तर हे ब्रिक्स आहा, हेचे आहा सिमेंटचे. ओके. मागीर तळ्याचे यूज केलेले आहा आनी हे सुद्दां पाणयाचे म्हणजे पाणी जे भायर सरता तेका हें मारलेलें तेंच्यांनी ते आतां येतात लिक्वीड बिक्वीड मारून तेंच्यांनी पाणी भायर वता तेजी काळजी घेवन तेंच्यांनी हे तळे केल्लेले आहा आनी पानां बी सुद्दां तळ्यातलीच आहा ती पानां. ओके. पळय झाडां बिडां ही तेंच्यांनी यूज केल्लेली आहा आनी ते मंदीर दाखयलें तेणी आहा तर तेका तेणी जे आमी कार्डबोर्ड म्हणटात. ओके. पुट्टे तेचे यूज करून तें मंदीर दाखयलेलें आहा. चवथ म्हटली की सगळेच जाण ह्या परबेच्या उमेदीन एकठांय येवन पुराय भावार्थान गणपतीची प्रार्थना करतना पळोवंक मेळटा. अशाच रितीन दिवचलच्या केशव सेवा साधना शाळेच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी सार्वजनिक गणपतीच्या मंडपान खासा आरत्यो सादर केल्यो. पळोवया हाची कांय खिणचित्रां. गौरी शंकर महादेव शंभो हर हर 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 महादेव शंभो शंभो शिव हर गौरी गौरी स्मर शिव शंभो शंभो. गोयचे लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर तशेंच कला आनी संस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकर हांच्या हजेरेन आयज टिचींग एक्सिलन्स भोवमान 2025 कार्यावळीचें आयोजन जालें. हे कार्यावळींत शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांच्या हजेरेन राज्यांतल्या कांय उल्लेखनीय कामगिरी करपी शिक्षकांचो भोवमान केलो. ह्या कार्यावळींत पेडणेच्या विस्काउंट माध्यमीक शाळेचे मुख्याध्यापक राजू बोंद्रे हांकां आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार जाल्यार राजमोहन शेट्टी हांकां शिक्षण खात्याचो शिक्षक पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल नवचेतना युवक संघान तांकां खासा सन्मानीत केलें. आनंद इतक्या खातीर जाता की जशें तुमी सांगल्यात की काही पुरस्कारा खातीर एप्लाय करचें पडटा म्हणजे तुमकां वयचें पडटा कोणाच्या फाटल्यान. पण हो पुरस्कार जो आसा तो लोकांनी दिल्लो आसा, लोकांच्या मता वरवीच दिल्लो आसा. ताका लागून खरें बरें आनंद जाता आनी जेन्ना म्हणजे इतकी खूब काळा सावन सलावलेच्या शिपणावळ धरणाचे पुराय कालव्याचे काम करपा खातीर जमीन हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत आडमेळ येत आसा.
संबंधित लोकांची समस्या आणि कागाळी समजून घेवपा हेतान उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आणि कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल तसेच शिपणावळ प्रकल्पाचे अतिरिक्त मुखेल अभियंतो ज्ञानेश्वर सालेलकर तसेच हेर अधिकाऱ्या सयत कुडचडेच्या रवींद्र भवनात बसका घेतली। या बसकेन या प्रकल्पाच्या कामात आस्पावित तसेच जमीन हस्तांतरण प्रभावित जावपी लोकांनी वाटो घेऊन तांच्यो समस्या मांडल्यो। गोंय सरकाराच्या शिक्षण खात्यान 2024-25 वर्सा खातीर मुखेलमंत्री वशिष्ठ गुरू पुरस्काराची घोषणा केल्या। हातूंत राज्यांतल्या 10 गुणवान शिक्षकांक तांच्या उल्लेखनीय कामगिरी खातीर सरकार भोवमानीत करता। ह्या वर्सा बोळाव्या शाळांच्या वळेरेन छाया बोडखे तसेच कमलाकर देसाय हांका हो भोवमान जाहीर जाला। त्या भायर मंजिरी जोग, राजमोहन शेट्ये, कालिदास सातर्डेकर, ममता पाटील, गुरुदास पालकार, ऑरोरा डिसुजा, सुधीर शेट आणि सिंथिया बोर्जिस ए आब्रांचेस हांका पुरस्कार भेटयतले। राज्यस्तरीय 64व्या शिक्षक दीस कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकेत फाल्यां कला अकादमीत आयोजित कार्यावळीन ह्या शिक्षकांचो भोवमान जातलो। आशियाई कप हॉकी चॅम्पियनशिपाक भारतान काल सांजे बिहारच्या राजगीर खेळा संकुलान दुसऱ्या सुपर 4 पावंड्यावेली मॅच कोरिया वांगडा 2-2 अशी बादाबाद जाली। भारत आयज सांजे 7:30 वरांचेर राजगीर खेळा संकुलान सुपर 4 पावंड्यावेलो खेळ मलेशिया वांगडा खेळटलो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 31 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। 54व्या वस्तू आणि सेवा कर समितीच्या बसकेत जाल्ले ऐतिहासीक निर्णय 5% 18% कर स्लॅब लागू जातले 22 सप्टेंबर सावन। भारतीय भेटेर आयिल्ल्या सिंगापोरच्या प्रधानमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत केली प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेली बसका। बसकेन थारायला फुडाराचो आराखडो प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल तसेच भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी वस्तू आणि सेवा करान केल्ल्या सुदारणाक दिलो येवकार। सामान्य मनशाक आधार दिवपी बदल। गोय भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बांबोळे काम सुरू आशिल्ल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाच्या 3ऱ्या स्लॅबाची केली पळोवणी। लोकांक अत्याधुनिक सेवा दिवप असा सरकाराचे प्राधान्य भलायकी मंत्र्यांनी सांगले। भारतान सुरू आशिल्ल्या आशियाई कपाच्या सुपर 4 पावंड्यार भारतीय पंगडाचो कोरिया आड जालो ड्रॉ। दोनूय पंगडान केले 2-2 गोल। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकता। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचे नाव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पळण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार। श्री राम यदा लंबोदरं हन्ति